वेलसांव पंचायतीचेर पयलेच फावट आख्खे अपक्ष उमेदवारांचे पॅनल वेंचून आयला. डबल ट्रॅकिंग, ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्न तशेंच दर्यादेग वाठारांत उबी रावपी बेकायदेशीर हॉटेलां इतलेच न्हय जाल्यार रस्ते, उदक हे मुळावे प्रश्न घेवन गोंयचो एकवट हे पॅनल पयल्याच फावट वेलसांवच्या लोकां मुखार आयिल्ले लोकांनी ह्या पॅनलाचेर विश्वास दवरीत ह्या पॅनलाच्या सगळ्याच उमेदवारांक वेंचून हाडल्यात. सत्ताधारी भाजपान मतदारांक बुलोवपाचे यत्न केले, पूण वेलसांवच्या लोकांनी जो मेरेन आमचेर विश्वास दवरलो तांकां आमी न्याय दितले अशें गोंयच्या एकवटच्यान वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांनी सांगलां. My main thing is I just want to thank my supporters who have been there for me, tirelessly working day and night for the campaigning staff, and who's always by my side. I will always like to thank my Almighty God, because I'm what I am today because of him. And I will work for my people because the people have stayed with me. So I would like to thank the village panchayat of Velsao, Ward number 6. आमचो पयलींचो सरपंच हेनरी डिमेलो तेका पयलीं हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता, कित्याक वेलसांव पंचायत द फर्स्ट पंचायत वीच टूक द रेल्वेज टू द कोर्ट. एंड आय थिंक तेजे ब्लेसिंगान जे पळय आमचे लोकांचे पळय पॅनल जे आतां आमचे सांगलेले आसा दायनान की दे वे रिलक्टंट टू गो इन पॉलिटिक्स, बट because people which concerned citizens who came out and said we need clean faces. So today we are happy that BJP panel आशिल्ले आनी BJP पॅनलान पयशे घातले, सगळे घातले, जो जे नाका ते करपा जाय तेंय केलें. पूण आमचे वेलसांवकारांनी दाखयलेलें आसा की पयसो आनी तेंचे ते इलिगल पळय एक्शन पळय केल्ले ते फाटी दवरले, आनी जे पंचायत 10 वर्सां लोकां कडेन आशिल्ले तेच पंचायत जे सपोर्ट करपी आमचे वांगडी जी आसा. इनफॅक्ट आर यंगस्ट इज 27 years old. सो people have supported them, and we will see that Velsao becomes a model village for all other villages to emulate, because we have all brains and ideas within this new panel. सगळे गांवच्या लोकांक इन्वायट करता, कित्याक एणे व्हेरी पीसफूल एंड अ सिविलायज्ड मॅनर हे पोल कंडक्ट केलें म्हणून. I want to thank the government machinery, including the Goa police. They kept a very strong and good vigil across the constituency, across the ward, I would say. And to the people of Velsao, Bali and Isorsi, our panel, Goencho Ekvot panel, will work towards all citizens. We will not distinguish whether any voter has voted for our panel or not. It will be a unified team for a betterment of our villages.